बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणांनो, पवित्र पुस्तक आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक आनी साक्षीदार जावंक उलो मारता. हें देवाचें उतर जिवें आनी सासणीक सोत. तें आमचें जिवीत देवाची येवजण पाळूंक आनी जेजूच्या जिविता सारकें आमचें जिवीत करूंक आदार दिता. आयच्या मिसाचो विशय देवा उतराचे जाणवायेन जेजूचे साक्षीदार जावया. ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतना देवाच्या उतराक आमच्या काळजांनी जागो दिवंक आनी ताचे उर्बेवोन साक्षीदार जावंक आमकां बोळ आनी कृपा मागुया. आनी आमचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावचे खातीर देवाचे साक्षीदार आमी जावंक चुकल्या देखून भोगसणे मागूंक म्हणुया. हांव पातके सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बिनदो म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच सांकवार मारी आनी तुमकां बाबा बिनेदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव बाप आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. कोण वळ्या बाबा आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी आनी आमकां भेट दिवंक येतल्या तुज्या पुताचे कृपेन काळोखान बुडलेल्या आमच्या काळजांचेर तुजो सर्गीचो उजवाड फांकय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. लोककोंटीच्या पुस्तका वेले वाचप. आपले दोळे उबारून बालामान इस्रायल पोरजेक देखली. तिणें कुळा पोरमोणे मैदानार तोंबू ताणलोले. देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें आपली कविता उच्चारली. ताणें म्हणलें, बेओराच्या पुता बालामाचे बाकीत, पयस पळयतल्या मनशांचे बाकीत, देवाचे उतर आयकतल्याचे बाकीत. सर्वेस्पर दाखयता तें तो पळयता. तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. जाकोबा, कितले सोबीत तुजे तोंबू. इस्रायला, कितली सोबीत तुजी घरां. पयस
विस्तारलोल्या फालक्या सारकी ती नोयेचे देगेर फुलतोल्या बागा सारकी सोर्वेस्पोरान रोयलोल्या रोक्त बाला सारकी उदका लागसोरल्या देवदार रुखा सारकी तांच्या कुळांतलो एक वीर उत्पन्न जाता हिशोब नासलोल्या पोरजांचेर तो राज चलोयता तांचो राजा आगागा पोरोस व्हडतो ताची राज पदवी चोडत चोडत वेतोली आनीक एक बाकीत ताणें उचाल्लें ताणें म्हणलें बेओराच्या पुता बालामाचे बाकीत पयस पळेतोल्या मनशांचे बाकीत देवाचें उतर आयकोतेल्यांचे बो व्हडत्या देवाची जानवाय घेतोल्यांचे बाकीत सोर्वेस्पोर दाखयता ते तो पळयता तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात हांव ताका पळयता पूण आतां न्हय तो म्हाका दिश्टी पडटा पूण लागीं न्हय जाकोबांतले एक नोकेत्र फुडारीपण चलयता इस्रायेलांतली राजकाटी उपजता देवाचें उतर हें जबाब जातलो तुजें मारोग म्हाका दाखय सोर्वेस्पोरा म्हाका तुजी जानवाय शिकय म्हणुया तुजें मारोग म्हाका दाखय सोर्वेस्पोरा म्हाका तुजी जानवाय शिकय तुजो वाटो म्हाका ओळखून दी सोर्वेस्पोरा तुजें मारोग म्हाका दाखय तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर म्हाका तुजी जानवाय शिकय जबाब तुजें मारोग म्हाका दाखय सोर्वेस्पोरा म्हाका तुजी जानवाय शिकय तुजी काकलूत विसरूं नाका सोर्वेस्पोरा तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर तुज्या बोलेपणा खातीर सोर्वेस्पोरा माई मोगान म्हजो उगडास कर जबाब तुजें मारोग म्हाका दाखय सोर्वेस्पोरा म्हाका तुजी जानवाय शिकय सोर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता दुर्बलांक आपली वाट दाखयता जबाब तुजें मारोग म्हाका दाखय सोर्वेस्पोरा म्हाका तुजी जानवाय शिकय शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर Sorvești तुमचे सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान
जेजू देव मंदिरांत वचून शिकयता आसतना मुखेल यादनीकांनी आनी लोकांच्या वडिलांनी लागीं सरून ताका विचारलें, खंयचे सत्तेन हें तूं करताय आनी कोणें ही सत्या तुका दिल्या? जेजून प्रतिपाळ केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारतां, तुमी तें म्हाका सांगशात जाल्यार खंयचे सत्तेन हांव हें करता तें हांवूय तुमकां सांगीन. जिवाचे स्नान खंय तावन आयलें, स्वर्गार थावन वो मनशां थावन? आनी ते आपणाचेच भितर अशें फुतफुतूंक लागले. आमी स्वर्गार थावन म्हळ्यार तो आमकां म्हणटलो, तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचें सत मानलें ना? पूण आमी मनशां थावन म्हळ्यार आमी लोकांक भिवंक जाय, कित्याक सगळीं जिवाक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक परती पाडून ताणें म्हळें, आमी नकळो. आनी ताणें तांकां सांगलें, खंयचे सत्तेन हांव हें करता तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेजूचे साक्षीदार जावया हो आमचो विशय. आनी जेजूची साक्षी बाबड्यानो, हाच्या ह्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे मंदिरान कसो तो साक्षी जालो देवाचे येवजणेक तें आमकां दिश्टी पडटा. सगळें भौशीक जिवीत मंदिरा भायलें आनी आयज हें शुभ वर्तमान मंदिरांतलें जिवीत जेजूचें आमचे मुखार दवरता. ह्या आयच्या ह्या नियाळाक बाबड्यानो म्हाका याद जाली एक काणी जी हांवें इस्कॉलान शिकता आसतना म्हज्या टिचराच्या तोंडांतल्यान आयकल्ली. आमच्या नियाळाक आमी ती विचारुया. एक मंदीर आसलें एका गांवांत देवाचें, आनी देवाचो भोक्त आसलो, होली बेल. आनी जायते फावटी तो जेन्ना ताका देवाशी उलोवंक जाय तो मंदिरांत वेतालो आनी देवाचे मुर्ते मुखार बसतालो आनी देव ताका प्रकट जातालो. वूड appear to him and God would speak with him. देव ताचे कडेन उलयतालो आनी जायत्यो खबरो मारताले. जेन्ना तेन्ना ताका दिसतालें देवाशी उलोवचें, थंय वचून बसतालो आनी उलयतालो. ते दीस पावलो ना. ताणें एक दीस तेच भाशेन मंदिराची वाट धरली. गेल्यार वाटेक ताका मंदिरांत भितर स्वच्छ आदी भायल्यान हें आसा सगळें परिसर आसावो. बोबाड दिश्टी पडलो, लोकांची गोड्डी. फेस्टिवल आसलें वर्साचें आनी जायतो आतां आमी जाणो फ्रांसीस शावेऱ्याची परब जाल्या ही ताची रेलिकेची दाखोवन जाता, जायतो बाजार जाता. तो भितर सरतना सगळो बाजार आवाज ताका मेळ्ळो. गोड्डी somehow he pushed himself in. मंदिरान भितर सरलो, थंयसरी बोबाड, भेटो हाडटात, भेटो वतात, सगळें पळयता. भितर सरलो आनी गेलो इन द प्लेस ऑफ कॉल्ड होली ऑफ होलीज. देवाऱ्यांत म्हणटात मराठीन हें उतर. थंयसर गेल्यार देव ना. गॉड इज नॉट ऑन हिज थ्रोन. अरे देव खंय गेलो? देव खंय गेलो? देवाक तो सोदूंक लागलो.
सोदता सोदता भायर भोंवता भोंवता गड्डेन ताका देव दिश्टी पडलो. ही वॉज ट्रायंग टू एस्केप. भायर सरून वचूंक सोदतालो. ताणें म्हणलें आरे देवा खंय वेताय, हांव तुका मेळूंक लायला, तूं हांगा आसूंक जाय पूण तूं ना, खंय वेताय. म्हाका म्हणलो वाज आयलो. हो चल्ला तो सगलो बोबाड. ह्या आवाजान म्हाका रावंक नाका. बाबडे न्हू, हे काणयेचें नांव देव नाही देव वाऱ्यांत. गॉड इज एबसेंट इन होली ऑफ होलीज. बाबडे न्हू, जेजूय दोनये देवाक सोदूंक मंदिरांत वेता, देवस्थानांत वेता. आमी वयता पयलीच फावट ताचे मिसांव देवस्थानांत. इन द सिनगॉग ही बिगेन. पवित्र पुस्तक ताणें काडलें आनी ताचे मिसांव परगट केलें वाचून. आयचें हें शिव वर्तमान ताचे आदीं आमकां आनीक मेळटा. जेजू देव मंदिरांत गेल्लो. जेजू तिडटा कित्याक विकप आनी घेवप चलतालें. वॉट वॉज गोईंग ऑन वॉज ट्रेड. बोयली शेळयो हाडटाले, भेटयताले, वताले. जेजू कितें म्हणटा, खर उतरां. म्हज्या बापाचें घर मागणेचें घर तुमी वेपाराचें घर करून दवरलां. धंदो तुमी चलयतात, तो सावकाराचें मांड वमतिता, सगळें परतून उडयता. म्हज्या बापाच्या घराच्या मोगान म्हजें काळीज लासता. आनी बाबड्यांनू, आनी जेजू तांकां सगल्यांक धांवडायता. आनी हें ताणें केलां देखून फुडल्या ह्या आवेसरान आयच्या तातूंतच फुडें ही आयची. तूं हें सगळें कोत्ताय, कोणाचे पदवेन कोत्ताय? हू हॅज गिवन यू द ऑथॉरिटी टू डू दीस? कोणाचे सत्तेन? बाबड्यांनू, द क्वेश्चन जीसस इज ऑथॉरिटी. कित्याक तो आमच्या पोटार हाडता. आनी जेजू खुर्सार खेळपाक दीस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजन. जे वायट ते करताले, वडील, धर्माचे वडील, लोकांचे वडील, फारिजेव, सादिसेव चलयताले. तो बाजार चल्लोलो, ताचे निशेध ताणें मारलो. मंदिरांत, अरे हो मंदिरांत येता, आमकां शिडकायता. दीस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजन ही वॉज क्रुसिफायड. बाबडो, जेजू भिवंक ना. जेजू भिवंक ना. जेजू गोवाय जालो. कित्याक मंदिरांत थावन बाबडो देवा आनी मनशां मदें संबंद, नो डावट, थ्रू अ नेबर वी मीट गॉड. पूण मंदिरांत जो मनीस येता ताका हें वातावरण जाय. God must be accessible to him in the temple. पूण जायते फावटी बाबडो कितें घडटा, आमी संवसारी जाता. वी कम व्हडली. आमकां पडूंक ना. आमी जायते फावटी वी रिप्लेस गॉड विथ मनी एंड वर्ल्ड. जेजूक ते मानना. जेजू बाबडो ह्या बापाच्या घराच्या मोगान लासतालो, ताणें ती गोवाय दिली. जेजू तांकां विचारता, तुमी म्हाका विचारतात खंयची सत्तेन हांव हें सगळें कोत्ता? तुमी सांगात. जॉन बाप्तिस्ताचें पवित्र स्नान खंयच्यान आयलें? देवातान म्हळ्यार तुमी कित्याक सोत मारलें ना तो म्हणटलो. मनशातान म्हळ्यार मनशांक भिवंक जाय. सो दे कॉम्प्रोमायज, दे डिस्प्ले देयर इग्नोरन्स. आमकां खबर ना, आमी नकळो म्हणटात. तशें जाल्यार जेजू म्हणटा, तुमी नकळोत, हांवूय तुमकां सांगना. जो कोण इग्नोरन्स जाणा जावन दाखयता ताका देव आपली उक्तावणी करचो ना. गॉड वील नेवर रिवील. जाणो जावन जो देवाची खुशे प्रमाणे चलना ताका देवाचें रेवलेशन मेळचें ना. बाबडो, जेजू म्हणटा हांवूय तुमकां सांगिना. बाबडो, गोवाय आमी जावंक जाय. आमच्या बावजिजमा वरवीं आमी ही पदवी घेतल्या, ही सत्य आमकां आसा. ह्या देवाचे गोवाय, जेजू क्रिस्ताचे गोवाय जावं.
हांव पळयतां जायते फावटी हे म्हज्या क्रिस्तांवपणांत ह्या म्हज्या मंदिरांनी जायतें पळयता हो बाजार दिश्टी पडटा. वॉट इज माय रिएक्शन? ते 3 माकोड आमी जाणा म्हणटा न्हू, आय सी नथींग, आय हियर नथींग, आय टॉक नथींग. असलें म्हजें क्रिस्तांवपण जायते फावटी जालां. हांव भियेतां आनी इतलें पळोवनूय हांव नकळो. कसलीं गोवाय आमी? हांव नकळो. बाबडो हें नेणारपण जें आमी जायते फावटी घेता आमच्या ह्या मंदिराक पवित्र सभेक हांव आनी तूं तिचे सांदे. वी आर द चर्च, वी आर द चर्च. जायते न्हू वायट घडटा, भावार्थ सोंपता, जायती निराशी जातात आमकां पळयोवन. आमचें क्रिस्तांवपण बेश्टें वयल्या वयर. वी आर द चर्च एंड चर्च इज अ मिशन. Church is a mission. If there is no mission for the church, it's not a church. And church is a mission means you and I are the church. आमी ती पवित्र सभा, आमी तें देवाचें मंदिर. आनी आमी तर आनी आमचें मिशन कितें? जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत परगटपाचो. आनी जें तें तर आमी करिना, ताचे गवाय आमी जायना. आमचें मिशन, आमचें कार्य अनफुलफिल्ड, अधुरें. आमी जियेना, आमी शांती पावयना. ते बाबडो जेजून गवाय दिली देवा बापाचे कुशेक. आमी क्रिस्तांव, ताचे वरवीं आमी नवी क्रिस्त ह्या संवसारांत जावन जें वायट आमी पळयता ताचे आड उलोवया आनी आमचें मिसांव जिवन आमी ह्या संवसारांत आसात जाल्यार बिकॉज वी हॅव दॅट मिशन. इफ वी डोंट फुलफील द मिशन वी हॅव नो एंटिटी. आमकां अस्तित्वच ना, नो एक्झिस्टन्स. क्रिस्तांव कशीं तर बाबणाजो जें आपोवणें आमकां दिलां क्रिस्तांवपणाचें, इट्स अ वोकेशन क्रिस्तांव जावं. आनी हे आपोवणें आमी आमच्या जिवितांत जिवन त्या जेजूचे गोवाय आमकां कर म्हूण मागुया. उबे रावया. हे वेळार आमची मागणी देवा बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या उतराचो दिवो आपल्या पोरजेच्या काळजांनी जळटो दवरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो मोगान सांबाळ करूंक आनी समाजान बरेपण हाडूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. सगळ्या मिशनरांनी आनी मोटवाशांनी भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरा भाशेन देवाचें उतर खात्रेन आनी काळजीदारपणान परगटूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराचे रेलिकेचे दाखोवणेंत वांटो घेतल्या सगळ्यांनी ताची देख घेवन देवाच्या उतराचेर आपलें जिवीत बांदून हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
म्हज्या बाबा पुण्य तुये म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सूर पृथ्वीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गीच्या बाबा तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तितून दोयेन मांडून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व खळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पोरगोटले. उतरा वडत्या मोगाराक क्वार मायेन ताका सांबाळलो. जिवमान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बाराबर आनी सर्गींच्या सूर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोत्तरी गायता. Yes,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमची बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक खोराक. आवडताचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बलवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुसाय, भाग्यवंत धरण दोता, भाग्यवंत फ्रांसीस सावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरबुद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बावडतान म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवचकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ही शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jonah
बाबा भयणीनो, जिवे जेजूक ह्या वेळार आमी शेवला. सोण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता, आदार आनी घोटाय दिता, दिसा दिसपण ते आमच्या आडकोळींक फुडो करूंक. ह्या वेळार ओगेपणान ताका आमी दिनवासूया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फूड आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसूया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर आंतोनियो लोरेन्सो फेर्नांदीस ताका आनी आमच्या सुकूरच्या फिरगुसकारांक आमचे दिनवास. तशेंच आमचे दिनवास सो बलिदानान वांटो घेतले हेर आमच्या यात्निकांक, आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15ची मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेंत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यान आनी सांजे 3 ते 6 पर्यान. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यान आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यान. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वा बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान थावन त्यो तुमी घेवंक जाता. ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. मोगाळ बाबा भयणीनो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमोग घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाची मीस आमी समोर उमतल्या. आमचे आज बेस भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव मिसाचेर येजमानपण चलयतलो. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साचे दोबाचीक मीस आमी समोर उमतल्या. बाबा भयणीनो, 3D projection mapping sound आनी शो आनी विज्युअल शो डेडिकेटेड टू दी एक्सपोजिशन नातालाच्या मोदयांनीर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 वेर थावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यान सांजेची 7 ते 10 मेरेन तो चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोड जातलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. सूर पदवीदार दिव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. अजून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लास जालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार.
आमचे ओद्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावोय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटाव आमेन. बाबा